जाता तुमचे कडेन कितें करपाक तितलेंय केलां. आज सकाळी तुमचें हें चालू आसलेलें आमी कितें जातलें पळय म्हणजे कितें करूंक जाता आमकां तें तुमकां लागून. थोडे जाण हांगा आयले 2 मिनटां उलयले गेले खंय आसा ते आतां. 2 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअस तुमकां सपोर्ट करता काय ना वांगडा आसा काय ना तूच सांग आसा जाल्यार काय ना. सर तुम्ही वांगडा आसा फुडें फुडें केला आमकां खबर आहा. तुमकां लागून स्पेशल आमी एक हें केलां तुमकां लागून हेणें सांगलां म्हणून. म्हणून तुका स्पेशल अरेंजमेंट केलेलें आसा काल बसून आमी. तुमकां जाय काय नाका तें सीएमा कडेन बसून केलां. पण सर जेन्ना आमकां तुमची हेल्प जाय आसली तुमी येवंक ना कोण येवंक ना आमी हांगा कुत्री कशी आसली. कुत्रे बीन सर सामान काढून पाया पडले सामान काढून जेन्ना आमकां एमएलए ची गरज आसली तेन्ना आमचो एमएलए सगळ्यांची मिटिंग घेतलेली काय ना सगळे मिटिंग सगळ्या कितले आसा तितले चीफ सेक्रेटरी कोमनीदाद आमी तांकां रिक्वेस्ट केली काय ना आमी तांकां 3 टायम्स पेमेंट करता म्हणून सांगलें काय ना. आतां जेन्ना हे सगळें जावन जेन्ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयली पळय तेन्ना कांयच करूंक लास्ट टायम सांगलें जी आतां ऑर्डर सांगलें ऑर्डर येतकूच आमचे कडेन कांयच करूंक जावचें ना आमी जागो पळोवया. मागीर कितें जालें तुमी पर्वरी जागो पळयलो तेन्नाय सपोर्ट केलो काय ना. गव्हर्मेंटान सांगलें काय ना 5,000 आमी दिता म्हणून. मागीर तितून आमी कितें सांगलेलें तुमकां हांव बेर करता कडल्यान सांगलें आपूण बेर करता फक्त तुमकां 1-2 हजार कितें तुमकां भरपाक लायिल्ले. तुमी मागीर सांगलें आमी येता बरें तुमी मिटींग घेतली जागे पळयल्ले तांकां खबर आसा. मागीर आनी एक जागो ते सगळे करून गव्हर्मेंट तुमच्या वांगडा वांगडा आसा हांव तुमच्या वांगडा हें आसा. फाल्यां आनी एक खंयचो तरी जागो आमी ट्राय करता तुमकां दिवपाक तेन्ना सगळें म्हणजे मॅक्झिमम कितें जाता ते गव्हर्मेंट तुमकां दितात न्ही रेडी आहा. आमकां रूम सुद्दां मेळना बिराडा घेता कितें करूं आमी सांगा वळख बिळख काय चलना सर येयला सर कडेन डायरेक्ट उलयता. तीन ऑप्शन एक ट्राय केलें इलेक्शनच्या टायमार पुलीस सगळे आसा किलेर नेक आसा थंय आसा सो आतां वास्को कॉटेज आसा सगळे कॉटेज आसा जवळ जवळ 22 फॅमिलींक दवरून आमकां दवरूंक मेळटा. सो 22 फॅमिलींकूय आमकां थंय आतां तुमी हय म्हणटात तुमी 5 जाणां म्हाका हें 5 जाणांक हांव घेवन सीएमा कडेन वयता आनी ते तुमचें कितें आतां काम तुम्ही आतां कितें करा सांगता तुका इतले थोडे फॅमिली आतां थोड्यांक जावचें ना तें पूण थोडे फॅमिली कोणाक घरूच ना हांगा चान्सूच ना थोडे फॅमिलींक तरी थंय घालया. अरे उगी राव माशी बाद भी नहीं करने देता बाद में बोलता औरत को बात करो क्या करें. अरे ये टाइम नहीं बात करने का तरीका है थोड़ा रुको एक आदमी बात करने दो चल गए चल दो रमाशी आता उलय ते 5 जाणां घेवन काडा हांव लास्ट टायम घेवन गेलो अरे आम्ही तुम्ही सांगता ते सगळे त्यांना मग आम्ही हांगाच असले आम्ही खंय आम्ही हांगाच पाया पडटा तुमच्या हांव सांगता ऐक माझे आम्ही हांगाच असले सर एक डॅडी हें आसा पळय स्पेशल गव्हर्मेंटांनी उलोवन स्पेशल अरेंजमेंट करता आमी आनी ऑलरेडी डिस्कशन ऑलरेडी जालां तुमकां खबर ना पूण तुमकां लागून दोन्ही प्रोविजन केलेले आसा. कॉल केलो तेंच्या लग्नाक लागून कितें आसा पळय तें लग्न आसा पळय ताका कितें तरी हेल्प करुया तांचे आसा प्रॉब्लम तुजोय प्रॉब्लम गव्हर्मेंट हांव हेल्प करता कांय टेन्शन घेवं नाका पर्सनली हेल्प करता. तुजें ऑलरेडी उलयल्ल्या गव्हर्मेंटा कडेन सगळे रेडी आहा म्हणून तें ऑलरेडी केस आमी घेतलेली आसा तुजें कितें तरी सगळें अरेंजमेंट जातलें. तुमी आज 5 जाणां या म्हाज्या कडेन 5 जाणांक आमी सांगया तांकां की मातसो आमकां चड पयस पडटा सो कितें जातलें अरेंज करून तें आमी करून दिता तुमकां.
सर जेन्नापासून पळय सर आमकां जेन्नापासून सर तेन्ना पर्यंत खंयूच नाका हांगा आमी हिंगाच रावतले आमकां एकूच सर आमचे एक दुखवायला कित्याक जाणा सर काल सर तुम्ही काल येऊंक ना सर तुम्ही आता कॉटेजान आमकां घालता म्हणटा त्याच्या उपरांत आमी कॉटेजान आसतना आमचे फुडें कितें कशें ते सांगा क्वॉर्टर्स ते तुमकां दिवंक मेळटले जाल्यार दितले खंयचे वास्कोचे उलयता आतां फुडले तुमकां ते नाका जेन्ना तुमी म्हणटा तेन्ना तें डिस्कशन आमी करूया आमकां परमनंट जाय सर कितें आसा आमकां परमनंट आमकां परमनंट जाय परमनंट कितें आतां आमचें हें करा आमी ट्राय केल्ली काय ना खंयची पुरवच्या जाग्याची केल्ली काय ना ट्राय केला तुम्ही गव्हर्मेंटान तेन्ना सांगलें काय ना आमकां जावं मॅक्सिमम अमावंट त्याच्या वयर आमी हेल्प करता म्हणून सांगलें काय ना कळ्ळें तुका ते बेडलक न्ही रे त्यांना परत रावंक जाय डेमोलिशन आमी करूंक ना ते हेंच्यांनी सर एक फोन सांगले सर सगळे उरपाचे स्कड करपाचे सर एकूच कितें जाणा सामान काढून पण सीएमान एक फोन मारलो सगळे वयपाचे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 3 महिन्याचे चोडू सर माझे आमी हांव सगळें करता आमी कितें आसा तुका हेल्पूय करता पूण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक कॉल सांगला सगळे वयपाचे सर कितल्या फावटी ट्राय केली आमी ते खबर आसा पूण तुवें काल आमकां कितें उत्तर दिल्लें ना आयज मोडचें ना फाल्यां मोडचें ना न्ही मोडचें ना आमकां तें दिल्लें आयक सांगता लायट का आयज लायट उदीक आमकां ते एम्ब्युलेशन मेवलेले सांगता आमी गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट केलेली स्लो हे केला की तुमकां सामान भायर काडूंक चान्स दिवंक ते सामान काडटाना बाईक तेंच्यांनी कॉलराक धरलो बाईक तेंच्यांनी कॉलराक धरलो की तेणें कितें सांगलेलें सामान भायर काडून लेकिन तरी न्हू पुलीस सरय बरे एडमीट सिरियस कडेन काल राती उलयला तांकां बरें ट्रिटमेंट दिता ते खबर आसा ते 2 वर तरी टायम दिवंक जाय ना आतां हांव कितें सांगता आतां हेजे फुडें कितें जालें हेजे फुडें वचूंक जाय आमी आतां कशें लोकांक हेल्प करूंक जाय तें पळोवंक जाय आमी तुमी 5 जाणां कोण तरी आतां आणि कोण येतो तो आसतलो ना सर काल तुमचे आमकां कितें करा परमनंट आमकां करा सर परमनंट आमकां जाय अरे बाबा हांव तुमकां लागून तेन्ना सीएमा कडेन डिस्कशन करताले आमी तूं सांगचो येता मरे 5 जाणां कोण तरी काडून तेन्ना आमगे आमी एक्सप्लेन करूया बाई आसतलो न्हू सर जेन्ना आमी सकाळी रावलेली सो आतां आमचें घर डिमॉलिश केला सो आमी हांगाच रावतली न्हू पुलीस म्हणटा चला चला घरान तुमच्या खंयच्या घरान चलतली तुमच्या पोलीस म्हणटा समाज करून गेले ते पोलीस कितें उलयता काल आमी एक गाट्यांक आमकां उदक ना या गाट्यांक 24 वरां उदक एक गाट्यांक हांगासर भायर पोलिसांनी उलयलें सर काल आमले ते पीएसआर कोण साहेब पळयता मिटींग घेता तेन्ना काय ना सर बराबर आलो बराबर आहे साहेब भायर केन्ना हलो पुलीस सर पळोवंक ना केन्नाच म्हाज्या लायफान म्हाका 46 एज हांव हेजे भाशेन पळोवंक ना केन्ना एक राग येयलो आमचे लेबर करपे साहेब कितें म्हणटा मातसो उलयला वयर व्हरतलो गाडयेर साहेब करपे आमी साहेब म्हणटा सर म्हणटा आयकना आलो तो शिवण घालूंक ना आमच्या तोंडाक एक महीना लगीन कौन है मेरा आगे पीछे मेरे कोई भी नहीं है
सब सामान मेरा सब तेरे सर बांधतो म्हणजे इथून आमका दोर सर आम्ही 10 पाटी आमचा पर्सेंटेज चांगला असेल 10 पाटी आमका मिळाला तर कसं बाईक आणि तुका सोडून आम्ही होईना मी 2 जण घेऊन आमका तुमची साथ जाय सरकार आमका तुमची तुमचे खूप विश्वास सर येतो ना किती उलयतो एक कॉल करतो पहिली रात्री 11 तुका पहिली रात्री 11 तर तेजे ते नेक्स्ट सांगले फाल्यां आमी तुमकां दिता 5-5 घरांक एक डिटेल ना ना ते हात सोडून इतल्या वर्षा घरा उरलेले सोकल उडयला पोलिसांनी उडयला सोकल उडयला अंडरस्टँडेबल त्यात तुझ्याकडे येईल आता ग्राउंड लेवलला तुम्ही रिस्पेक्ट टू आवर सरपंच दिस इज व्हाट द रिस्पेक्ट आमचे सरपंच साहेब करपे व्हिडिओ नव्हता प्रिंट मीडियाची गाडी सांग आमच्या देवा गाडी आमचे म्हणून आम्ही तो असा म्हणून आम्ही त्याने माफी मागून द्यायच्याकडे सॉरी नॉट करेक्ट युनिफॉर्म घालून गुंडागर्दी चलची ना सर so neutral, you know, cooperative. He is the proper example of police officer. This is one. Somnath sir, he is the one. Not he. He was doing आयच्या भितर सगळे काबार करतो प्लीज सर मी कसे आज आम्ही सगळे आम्ही काल वेट करताले खरी सांगा खंयचे पावला आमकां आयजून हे जागेर रावला कित्याक जाणा सर तो आमचो MLA येतलो आमकां आमचो MLA पावतलो म्हणून आमी रावला सर तूं आसा न्हू सर आमच्या वांगडा आसा न्हू इतले आमकां इतले जायले सर आमच्या वांगडा आवा सांगता सर आमच्या वांगडा आसा पोलिसांनी म्हणला सीएम येऊन एक काम बघा विश्वास न्याय मिळतो आमका आयज सर सरान सांगला ओके सर येयले आम्ही ओके हे नाही ना आणि आमचं वोट कितें आयज तुमी हांगासर विजीट केल्ले सांगोळडा काल घरां मोडली 22 स्ट्रक्चर्स सो कितें म्हणणें आसा लोकांचें आनी कितें मागणी घरां मोडप हें सगळ्यांक दुखदूच कित्याक ते इतले वर्सां हांगा रावताले आनी कितें जालां ते गजाल बरी न्ही ती सेंटिमेंट्स तांचे दुखावले ते नो डावट सो तांकां लागून कितें एबिनेट करून कितें करूंक जाता तें आमी ट्राय करता आनी तें करतले आमी कितें जालें काल थोड्या जाणां हांगा कोण तरी आयले आनी इन्स्टिगेट करपाचें कांय काम करूंक ना इन्स्टिगेट करपाचें काम करता
2 मिनटांक आयले 2 मिनटांनी काडले आनी गेले. आयज कोण ना हेंच्या वांगडा. तांकां आयज फुडें कितें आसा आमीच करचें पडटलें, म्हाकाच करचें पडटलें फुडें व्हरून. आनी सरकार म्हणून ते आपले आयले इन्स्टिगेट केले, आपली पॉलिटिकल पोळी भाजली मातशे वखदान 2 मिनटांनी आनी गेले. आयज ना ते 2 मिनटां आयले तितले आयिल्ले ते. सो आमी ह्या लोकां वांगडा आमी आसा, तांकां कितें सपोर्ट जाय, कितें हेल्प जाय आमी करतले कंटिन्युअसली गव्हर्मेंट आनी आमी हेजेर काम करीत आसा. सध्या प्रोविजन्स कितें केला सर? रिहेबिलिटेशनाचेर कितें तांकां आतां सद्या ते डिस्प्लेस जालेले आसा. सो हेका लागून कितें करूंक मेळटा तें आमी तेजी वाटचाल करतले. त्यांचे कितें काल एक म्हणणें आसा की काल तुमी पावूंक ना किंवा गव्हर्मेंट कोण येवंक ना अशें कितें म्हणलें. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कितें पयलीं. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीचे कोणी कंटेम करीत जाल्यार तुमकां खबर आसा. ताका लागून ह्यो सगळ्यो कितें आसा तें आमी कंटिन्युअसली काम करताले. कितें करूंक जाता पळय तें आमकां. हांगा आयले 2 मिनटां बायट दिले आनी हिरो जाले आनी पॉलिटिकल मायलेज घेवन गेले एका अर्थ आसना. कंटिन्युअसली कोण आयिल्ले आसा तुमकां आतां कितें प्रोविजन्स केला तेंच्या आतां आमी सांजची एक मिटींग आसा. आमी अजून आयज सांजची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेक आमी कितें जाता तें आमी डिस्कस करतले. हांव तुमकां कळयता कितें आसा पळय हेजे फुडें. 40 वर्सां हांगासर रावता तांकां इतली वर्सां प्रोविजन कित्याक दिवना? ना कितें जाल्लेलें ते लोक जे 4-5 जाणां आसा पळय तेंचे कडेन विसरा. तर तुमकां सारकें सांगतलें कंटिन्युअसली हेजेर चालू आशिल्लें. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान पुण्यदादी कडेन हो जागो विकतो तो घेवपाक तांकां ऑफर हें केल्लेलें. पुण्यदाद वॉज नॉट फॉर इट. ते म्हणपालेले ना हें जावंक शकना आमी दिनात. सो तेच्या मागीर तेंच्यांनी एक प्रायवेट जागोय पळयल्लो. तितून सुद्दां गव्हर्मेंट कंपेन्सेट करपाक रेडी आशिल्ले. पूण फायनली एंड हेजेर पावन 2 जागे पळयल्ले. एंड हेजेर पावन ते प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सारके ना. सो ते तुमकां कोण सगळे डिटेल आसा पळय हे आसा तांकां डिटेल सगळी खबर आसा. आनी आमी खूब सगळे मॅक्झिमम ट्राय केले हेंचे सॉर्ट आउट करपाक इशू. सो आयज कितें आमचे कडेन जाता तें आमी आयज सीएमा कडेन उलोवन हांव डिस्कस करून टोटल 22 घरां डेमोलिश केली आनी म्हणटा इलिगल म्हणटा जाल्यार तांकां वॉटर कनेक्शन लायट कनेक्शन कशें मेळ्ळें? पयलीं म्हणजे आतां हें ना जवळ जवळ 30-40 माझे मोडला 40 वर्सां पयलीं 4 वर्साचो आसतलो. पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा हेका? आतां कोणेन दिलें तें फायंड आउट करचें पडटलें. कित्याक करता जाल्यार तें पक्का तेंच्यांनी करून दिवंक जाय आशिल्लें तेन्ना. सध्या फायनल कितें तांकां सोल्युशन सध्या आसलो कसो आतां आमी तेजेरूच वर्कआउट करता. आमी 1-2 आमकां उदक लायट बी सगळें काडून दिलें हें सरान आमचो नीलकंठ सर पळय हांगा पळय 1-2 कितें तरी ऑप्शन्स आसा ते आमी तेंचे कडेन डिस्कस केल्या. सो भितरले खंयचे ऑप्शन वर्कआउट जाता ते आमी ट्राय करता. उलयता ना आमी डिस्कस केला आतां तेच तुमकां सांगलें. तेंचे कडेन आमी डिस्कस करून तांकां एक प्रायवेट तेंच्यांनी जागो पळयल्लो नीलकंठार हांगा. डिटेल विचारता सांग ताका जागो खंय पळयल्लो तो. जागो 3-4 बेशीर पळयलो. एकूच जागो न्हू. परवरी पळयल्लो मागीर तुज्या पिल्यान पळयल्लो. मागीर तुजो सालिगांव पळयल्लो. 3-4 सगळ्यांचे पेपर कोणाचे सारके ना. त्या हितून गव्हर्मेंटान कसो हेल्प केलो सांगता. गव्हर्मेंट आमकां म्हाका दिसता आमची पळय आमी ह्या 2-3 म्हयन्याक मिटींग घेतलेली हेचे कडेन आमच्या सीएमा कडेन तसो मिटींग कोणी घेवूंक नासतली. कित्याक आमी सराक सांगता तेन्ना तांकां सरान सीएमा कडेन आमकां व्हेल्या. आनी सीएमान आमकां सांगलें की ह्या जाग्याक पळय जी व्हॅल्यू आहा म्हाका दिसता 10,000 पर स्क्वेअर मिटर. सीएमान ताका सांगता डायरेक्ट आमी 3 टायम्स दिता बेस म्हणून. आनी वयल्यान ताका 2 CR आतांच्या हातीन पयले येता तांकां. कितें व्हडलें आमी मिटींग घेतलेली ती पासून तेंच्यांनी हें केल्या. आमकां तेंचेर भरपूर सपोर्ट केला. ते पळय जेन्ना जाय तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. आमी उपकारां खूब आसा. जाता तितलो सांगता तेन्ना आमच्या कडेन येयलो तो. आतां पासून जाल्यार आमी आतां सीएमा कडेन आतां आमकां 5 वचूंक जाय. मिटींग आतां ताणें घेतल्या आनी तांकां पळय थोड्या ह्या सगळ्या जे प्रोविजनान आसा जे सरकार करूंक शकता सरकाराच्या प्रोविजनान जे आसा ते सगळे आमी तांकां ट्राय केलेली. जागे पयले फायनल तो जाग्याचे डॉक्युमेंट सारके नाशिल्ले आनी जेन्ना पेपरवर्क सारको आसना टायटल सारकी आसना तेन्ना ते गव्हर्मेंट तेतून पयशे घालूंक शकना घेवंक शकना. मागीर ते दुसरे ट्राय केले. ते करता मातसो टायम गेलो तांकां कितें सोदता म्हटल्यार. सो आयज कितें ऑप्शन जाता ते आमी पळयता उलयता वर्कआउट करता. म्हाजो एक आमदारांनी मिनिस्टर आहा तेंच्या अगेन्स्ट कोर्टान खुबशे केसी चालू आसा. तेंचेर एक्शन जायना म्हणटा बट गरिबांचेर एक्शन तो कोणाक हें करता कोर्टाक हें करता. सो कोर्टान ताजो दाखले घेवचो. तुमकां अशें दिसता की कोर्ट कोणाक फेवर करता सरकार कोणाक फेवर करता आनीक कोण बरें आसा. कोर्ट केन्ना कोणाक फेवर करूंक शकता. कोर्ट केन्नाच कोणाक फेवर करना. सेकंड थिंग जे न्यायालय आसा जे लॉ आसा आमच्या इंडियन
ते सक्त आसा. गोंयांत जे चलता हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तेजे ऑर्डरी कोण डिफाय करूंक शकना आनी कोण तेजे कडेन पॉयंट आउट करूंक शकना. सो ताणें स्टेटमेंट करच्या पयलीं ताणें विचार करूंक जाय आशिल्लें. काही एज्युकेशनां तुमचेर सांगला की जे कितें आहा पळय ते आतां तुमचो प्रेझेंट एमएलए तेजे कडल्यान हें करप आमी ऑलरेडी केला ते ताका खबर ना दिसता. तो आयलो आनी 1-2 मिनटां उबो रावन बायट दिवन गेलो. एका काही अर्थ आसना. तो हावजींग मिनिस्टर आशिल्लो. म्हाका ते डिटेलान वचपाचें ना. ताका करूंक जाय हावजींग मिनिस्टर तेजे कडेन आशिल्ली. गेल्या 5 वर्सांनी ताणें करून दाखोवपाचें. हावजींग मिनिस्टर जेन्ना आसली तेन्ना कित्याक करूंक जाय ही लोकांची कामां. तांकां फक्त लेटर दिलें आनी तांकां फोटोन दवरलें इतल्या वर्सां. बट एनीवेज ते डिटेलान हांव वचूंक सोदना. तेजे कडेन जाय जाल्यार खूब करूंक जातालें पूण म्हाका तो नाका जाल्यार स्टेटमेंट करपाचें ना. तो करता म्हण हांव करना. सो हे सगळे डेमोलिशन करून हांगासर कितें मेगा प्रोजेक्ट बी येवपाचो ना ना ओपन स्पेस मेगा प्रोजेक्टान कांय येवंक शकना. थँक्यू. झंडा कमी रिस्पेक्ट देऊ राहिलो. काल तुम्ही सांगलं तुमचा आमदार येऊन नका आज तुमचा आमदार येलो आमदार आमकां लागून आमकां कितें आहा कोण बी आमकां गव्हर्मेंटान कोण बी आमकां कितें करून दी आमी नाका हांगाच उठचो ना आमी हांगाच रावतले मेले हांगाच मरतले. कितें सांगलें काल तुम्ही सांगलं पळय की आमदार तुमचो येवंक ना आमकां आमदाराचो सपोर्ट ना काय ना पण आयज तुमचो आमदार येयलो कितें सांगला आमदारान तुमकां? आमदारान पळय रिलोकेट करता म्हणटा वास्को त्या वाटेक आमकां वचपाची गरज ना. आमकां वास्को नाका आनी रिलोकेट आमकां नाकात. आमकां फकत जागो आयडेंटिफाय करात दिया आमी बांदता स्वतानी. कितें आश्वासन दिल्लें आसा तुमकां आमदारान? हांगासर नाका जागो आयडेंटिफाय करा दुसरो दिया. सांगोळ्या एरियान आमकां खंय इलो कुडको जागो आमी खंयसून पळयतले. आमकां पळय म्हणल्यार आमी खंयसून पळयतले जागो पळयतले. तेंच्यांनी जागो आयडेंटिफाय करून दिवनी आमीच बांदता स्वताचे. जेन्ना पासून तेंच्यांनी कितें बरोवन दिना आमकां हितून घातले जेन्ना पासून ते आमकां कितें बरोवन दिना की बाबा आमी तुमकां सगळे जागे पळोवन तुमकां आपूण दिता म्हणून तेंच्यांनी कितें बरोवन दिना तेन्ना पासून आमी हिंगाच्यान हालचे ना आनी हिंगाच्यान दवरचे ना. ते क्वॉर्टर्स सांगता पळय ते क्वॉर्टर्स आमकां नाका. आयज दवरतले 2-3 म्हयन्यान खाली कर म्हणले जाल्यार आमी ते आनी ते घेवन आमकां नाका. ते क्वॉर्टर्साच्या जाग्यार आमकां एक कुडको खंयी मेवल्यार पुरो आमी तितून खोपी घालून पासून रावतले. लेकीन आमचे जाग्यार आमकां आमी रावतले नाका. ते आमचे क्वॉर्टर्स नाका काय नाका. सीएमाक पासून सराक सांगतले सर तुमच्या एक आधार मेवता न्हू आमकां खंय तर एक आधार करून दिया तुमी इतलेच आनी काय ना. लेकीन क्वॉर्टर्साची टॉपीक नाका. आनी सगळे आतां पयले सांगले कोळवाळे मागीर सांगले पिले मागीर सांगता आतां ते वास्को. म्हाका सांग पळय आमी जोडपी खावपी पिवपी सगळे हिंगा आमचे बायलो कामाक वयता लोकांच्या घरान ते सगळे कामां सोडून सगळे एक सोडून आमी वास्को वचोन कितें करतले? वास्को वचोन आमी करतले कितें सांगा पळया तुमी. आतां तेणेन सांगला आमकां सरान की बाबा आपूण ट्राय करता जाता तितले बेगीन हिंगाच करूंक तुमकां. ते आमी ते सराक ते इतलेंच सांगतले की आमकां लागून तुवें सीएम सराक सांगपाचें की तांकां हिंगाच खंय तर इलो कुडको करून तांकां दिवपाचो. तांचे कडेन आसा लुगार ते दिवंक पळयना. आतां हे सगळें करपाचें ना जाल्यार हेच जागो तो जावपाचो. लेकीन चल जायना आमचे नशिबान नाहले मोडून गेले आमी ते मानता. हे गेल्यार आमकां टेन्शन ना. आमकां इलो खंय एक 100 मिटर तेंच्या आदारान आमकां एक 100 मिटर पासून आमकां खंय मेवलो जागो आमी सारखे खुशेन रावतले. आनी तेजो पुतळो सीएम सराचो आनी केदाराचो आमचे ते जाग्यार आमी एक पुतळो बांदून दवरतले. लेकीन तेंच्यांनी आमकां आदार करचो इतलेंच मागता. कालूच करूंक जाय 15 दिसा पयलीं सांगपाचें आसलें रिलोकेट करता तुमकां दिता ह्यो राव म्हणून. आयज कितें सगळें मोडले उपरांत आतां पळय आमकां रातची खबर सांगता. आमकां रात आख्खे दीस आमी उपाशी सगळे आनी तेजे उपरांत आमी रात जाली आमकां कोणेन एक इल्ले जेवणाचे कोणें अरेंजमेंट कोणेन करूंक ना. खरें ते सांगता तेन्ना सांगूंक ना हांवें मिडियाच्या फुड्यान. आतां तुमकां सांगता आमकां कोणेन आदार करूंक ना. मायकल लोबो सरान आमकां सगल्यांक रातचे 12 पयलीं सगल्यांक जेवणाचे अरेंजमेंट केले. 150 जेवण केले खावपाक बिस्किटी केले आनी सकाळी जाता ते जेवण आमचे जिरोंक ना पटानले. सकाळी पळयले आजून पर्यंत हिंगा पडलेले आज सगल्यांक ब्रेकफास्ट सगल्यांक हाडून दिलो तेणेन. ते कडेन आमी मागता सरा कडेन तुमी आमकां लागून मातशें सीएम सरा कडेन उलया आमकां एक आदार करा. आमी तुमचेर खूब विश्वास आहा आमकां
तुम्ही कितें तर आमकां करतलेत म्हणून हांव मायकल लोक सरा कडेन हांव खरें म्हाका रातीक हांव तांकां मेळोंक गेल्लो पर्सनली हांव मेळोंक गेल्लो तेणी म्हाज्या फुड्यान तेणेन दुकां काडली तेंच्यांनी सांगलें आपणा कडेन जाता तितलें करता आनी तेण्यान पासून सांगलें तुमी खंय लुगार आहा जाल्यार तुमी पळया आपूण जाय जाल्यार तुमकां अर्देन अर्दे तुमकां पळोवन आपूण अरेंजमेंट करून दिता म्हणून सांगलें सरान आमकां ते इतले सांगलेले ते खूब व्हडले जाले आमकां लेकिन आमकां जागो मेळना आमी बारीक लोक आमकां खंय मेळना जागो एक जागो पयलो चल बाबा हो सांगता तेजो कोण ब्रोकर कुशीन आसता आनी जागे कोणाचे कुशीन आसता आमी कशें म्हण आमकां अरेंजमेंट आमी सारके शिकलेले भुरगे आहा म्हणटा पळय एक 4-5 जाण आसतले आनी हे सगळे आहा ते स्टुडंट ते तांकां कांय जाग्याचे कांय खबर ना आनी आमकांय जाग्याचे तुम्ही व्हडलो लोक सर तुमकां जागो खंय आहा खंय ना ते सगळे तुमकां खबर आहा सर प्लीज तुमकडे एक आधार मागता आमकां इल्लो असो कुडको खंय घेवन हे सगळे गरिबांचे व्हडलो उपकार करचे तुम्ही सर इतल्याच मागोन माझी 2 उतरां सोंपयता माझे नांव रफीक तलवार आनी हांव हिंगाच जाल्लो सांगोळडा लास्टाक माझी पिढी काबार जावंक येयली तरी हांव हिंगाच आहा आनी आतां काबार म्हाजे हिंगाच्यान ते 2 उतरां सांगून हांव सोंपयता इतल्याच मागता आनी कांय ना शेवटचो प्रश्न एक तुमकां काल आतां सकाळच्यान तुमची घरां डेमोलिश केली घर तुमचे तकले आधार गेलो ओके काल रातच्यान तुमी कशे मॅनेज केले खंय रावली हांवें केदर सांगला न्हू सर तुमकां सगळे आपणा आपणाच्या घरान सांगता तुमकां आपणाच्या घरां खंय आहा पळय ते आपणाच्या घरान तेंच्यांनी सगळ्यांनी भुरग्यांनी सगळे जाण तेच जाग्यार न्हिदले लास्ट आमची एक रात काडया आमी थिंगा पळया सकाळी कोण तर आमकां आदाराक येतलो म्हणून ते देवान आमच्या मानले आता पळया सांजचे तेंच्यांनी 5 आमकां आपयले आहा सीएम सरा कडेन पयलीं सकाळच्यान कोण कोण येयले आदाराक कोणूच येवंक ना खाली सरान सरान ब्रेकफास्ट धाडलेलो तो ब्रेकफास्ट पळय थोड्या लोकांनी खाल्लो थोड्या लोकांनी खावंक 12 येवन दिला रातचे 12 येवन जेवण हाडून दिल्ले हय येता तो ते येवंक ना कोणाक आनी कोण येयलो तुमच्या आनी कोण ना आमचो केदार सर आयज येयला सर आमी तेंचे कितें रिलोकेट तरी करूंक जाय मागीर डेमोलिशन करूंक जाय आमकां 1-2 दीस दिल्ले न्हू तर आमी ते सामान काडून टाइम दिवंक नाले 2 वरां विचारले 2 वरां टाइम दिवंक ना तुम्ही पयले आसताले 2 वरां टाइम दिवंक ना तुम्ही मातशी अर्धो सामान भितर गेला अर्धो सामान आमचो भितर गेलो सामान नाही काढा सामान मी सगळं रस्त्यावर आमचे सगळे मागता तुमकडे मातशे कितें घालता ते मातशे बरें घाला सर आनी कांय ना थँक्यू व्हेरी मच सर भुरगे सगळे न्हिदला ते झोपाळे करून कितने चीज घर है तो पंगार लगाए विचार तो 500 देखा उसको महर में रख देखो घर देखो अच्छा दिन को देवर भी पड़ा चल पैसे खर्च ले थोड़ा 5 लगाया